सो डॉक्टर मग आनी एक आतां म्हणजे विचारता विच इज नॉट सीन सो कॉमनली, पण एक आमचो काळ आशिल्लो तेन्ना हें खूब कॉमन आशिल्लें, विटामीन ए डेफिशियन्सी म्हणून आसा. तर एक्झॅक्टली विटामीन ए डेफिशियन्सी म्हणजे जाता कित्याक, कशी जाता आनी ताका लागून कितें जाता? कारण आमकां इट सावंड्स व्हेरी रेअर, पण इट कॅन हॅपन आनी इट हॅपन्स समटायम. विटामीन ए डेफिशियन्सी म्हळ्यार विटामीन ए जो आसा न्ही आमच्या सगळ्या आहारान आसता, सगळ्या जेवणाच्या आयटमान तो थोड्या थोड्या मात्रांनी आसता. म्हणल्यार आतां ही डेफिशियन्सी केन्ना जाता, जेन्ना जेवण सारकें जायना आनी ही भुरग्यांनूच जाता चडशा प्रमाणांनी, जाणट्यांनी जायना ती. सो डेफिशियन्सी मेन सिमटम्स म्हणल्यार कितें जातलें की दोळे तांबडे जावंक शकता, ड्राय जावंक शकता, हे सगळे बारीक सिमटम्स. बट ते इजिली नोटीस जायना की अशें डेफिशियन्सीक लागून जाल्या काय आनी कितें कारणाक लागून जाल्या ते. आतां मेन म्हणल्यार फूड्स आमचे जेवणान आहार आसता न्ही ते भाजयेन चड आसता हे विटामीन ए. भाजी, तांती नाल्यार मांस, चिकन, मटन तातूंत आसता. वेजिटेबल सोर्स म्हणल्यार कॅरट, मेन सोर्स तो कॅरट. बाकी आमची तांबडी भाजी वा खंयचीय तरेची भाजी आसता, हरवी भाजी, तेतून ते खूब प्रमाणांनी आसता. अच्छा, सो इट इज मोर म्हणजे कलर्ड जे सबस्टन्सीस असतात, म्हणजे भाजयो किंवा फ्रुट्स, तातूंत ते मोर इजिली अवेलेबल असतात, लायक पपया, गाजर, मँगो. डॉक्टर बरें, हाचें मॅनिफेस्टेशन म्हणून कितें जाता? आमी जे पळयता ते दोळे तांबडे जावन ड्राय जाता मेन स्टार्टिंगचे. फर्स्ट सिमटम म्हणल्यार रातचे ताका पेशंटाक दिसना, रातचे नायट ब्लायंडनस आमी जे म्हणटात ते. सो रातचो वेळार त्या पेशंटाक त्रास जाता, रातचे ताका कांय वस्तू जी आसा ती काळखांत ती दिसना. सो हे फर्स्ट मॅनिफेस्टेशन. हाच्या वयल्यान फुडें फुडें मागीर दुसरे जायत जायत त्रास जायत वता. लास्ट स्टेजीर म्हणल्यार दोळ्याक घावे जावन दोळो फुटूंक सुद्दां शकता, इतले सिरियस जावपाक शकता ते. सो हें सादेंशें दुयेंस जें आमी पयर जर वेळार नोटीस केलें ना, वेळार ट्रीट केलें ना, जाल्यार कॅन लीड टू ब्लायंडनेस, बरोबर?